फाटल्या साबार वर्सां सावन पाली जांभळीचे तेम रस्त्याचे काम जावचें ही थळाव्यांची मागणी निमाणे पुराय जाल्ली आसा। हो रस्तो पुराय जाल्ल्यान ठाणे पंचायतींतल्या सुर्ला गांवच्या थळाव्यांक तशेंच वाळपय सावन बेळगांव प्रवास करप्यांक सोयीचो जातलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। फेब्रुवारी म्हयन्यांत ह्या रस्त्याच्या कामाचो शुभारंभ पर्येशी आमदार दोतोर देविया राणे हांचे हस्तुकीं जाल्लो। देखून पावसा आदींच हें काम पुराय जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोस उक्तायत आमदार विश्वजीत राणे आनी दोतोर देविया राणेचे उपकार मानले। हो खूब वर्सां जालो हो रस्त्याचे म्हणजे काम जावंक जाय अशें सगळ्यांक आमकां सत्तरीकारांक दिसतालें। तेन्ना आतां बाबान आनी भाभीन आमच्या म्हणजे तेंच्या हेल्पाक म्हणजे तेंच्यांनी फुडाकार लीड घेतली त्या खातीर हो रस्तो जाल्लो आसा। हे सगळे ठाण्याचे म्हणजे बंडो म्हण फडगो हे सगळे गांवकार आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी फायली हाडिल्ले आनी बेगिना बेगीन भाभीन हो रस्त्याचे सगळे फास्ट काम करून जे लोकांक आमकां सत्तरीकारांक वाळपयकारांक सुद्दां हो खूब हेल्प जाल्लो आसा। तेन्ना आमी तांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां खूब आयुश्य आरोग्य दिवचे अशें देवा कडेन मागता। आनी तेंचे जे स्वप्न आसले म्हणजे मॅडमीचे म्हणजे तिचे स्वप्न आसले की हो रस्तो बेगिना बेगीन जावचो ते पूर्ण जाल्लेले आसा। भावीन बरो भाग घेवन बरो केलो तेन्ना आमी तेंचे देव बरें करूं म्हणटा आनी हो रस्तो केल्ल्या बद्दल आमी तांकां थँक्स म्हणटा।